संजीत बाब, गुगल ट्रान्सलेट सर्व्हिसचो प्रभावी वापर आम्ही गोंयकार करतलेच, पण हे सगळें घडून येतना कितें वट्ट प्रक्रिया आशिल्ली आनी गुगलाची कितें क्रायटेरिया आसता एखादी भास ट्रान्सलेट सर्व्हिसाचेर घेवपा खातीर? पयलें म्हणजे थँक्यू, तुवें म्हाका मुद्दम हांगा आपयलो म्हणून. आनी प्रक्रिये बद्दल सांगपाचें म्हणजे हांवें तशें पयलीं म्हणलां, चेतन बाबान म्हाका दिसता एक 1.5-2 वर्सां पयलीं म्हाका फोन करून सांगिल्लें की हाजे खातीर कितें प्रयत्न करपा जाता काय ना. त्या नंतर हांवें आमचे गुगल इंटरनल सिस्टमीक एक रिक्वेस्ट लॉग केल्ली. प्रक्रिया तशी पळोवपाक गेल्यार इट इज व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूण कितें जाता, देर इज अ लॉट ऑफ people who want their own language to come on the Google Translate. So त्या प्रमाणे रिक्वेस्ट खूप आशिल्ल्यो, पूण फॉर्च्युनेटली तांचे कडेन उलोवन जातकीच इट टर्न्ड आउट दॅट कोंकणी वॉज अ कॅन्डिडेट एंड क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट टू बी ट्रान्सलेटेड. आनी खंयचीय भाशा जर हाडटलो गुगल ट्रान्सलेटाचेर जाल्यार वन इम्पॉर्टंट थिंग इज की त्या भाशेचो शब्दसंग्रह म्हणजे नंबर ऑफ पेजीस दॅट आर ऑनलायन हॅव टू बी अ लॉट मोर, सो दॅट हे सगळें मशीन लर्निंगाचेर जाता, म्हणजे टॅक्नॉलॉजीच्या सहाय्यान जाता. सो जितलो डेटा आसता तितलो चड बरो, आनी कोंकणी भाशेचो तितलो डेटा थंय ना. तरी आसतना हालीं एक नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या, झिरो शॉट लर्निंग म्हणटा ताका. म्हणजे तुमकां हांव सादे भाशेन जर एक्सप्लेन करता 1 मिनट घेवन, जाल्यार झिरो शॉट लर्निंग इज की म्हणजे खंयच्याय भुरग्याक जर तुवें घोडो दाखयत आनी ताका सांगत हो घोडो, आनी मागीर तुवें ताका सांगत की झिब्रा हो घोड्या भशेन दिसता, फक्त ताका काळे आनी धवे पट्टे आसता, आनी त्या भुरग्यान केन्नाच झिब्रा पळोवना, पूण तरी सुद्दां ताका झिब्रा जर दाखयत जाल्यार तो म्हणटलो हो झिब्रा. सो दीस इज द टॅक्नॉलॉजी, दीस इज द अल्गोरिथम दॅट इज यूज्ड. सो इवन दो आमचे कडेन इतले शब्दसंग्रह नाशिल्लो कोंकणीचो, ह्या टॅक्नॉलॉजीमुळे हें सहज जालें की म्हणजे लिमिटेड हें आसून सुद्दां दे कूड ट्रान्सलेट इट फ्रॉम इंग्लीश टू कोंकणी एंड द अदर वे अराउंड. आनी एक गजाल हांव नमूद करता की हांवें चेतन बाबान म्हणटकीर म्हाका हांवें तांकां सांगिल्लें की तुमकां जर टॅक्नॉलॉजी म्हणजे शब्दसंग्रह करपाक मदत जाय जाल्यार चेतन बाबान म्हाका सांगलां कोंकणी भाशे मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते आपूण त्या कामां लायता अशें म्हणून सुद्दां हांवें तांकां सांगिल्लें, पूण ताजी गरज पडली ना फॉर्च्युनेटली. पूण आय एम व्हेरी ग्लॅड दॅट इट टर्न्ड आउट टू बी द वे इट इज.